आयज आमी पंचायत फंडांतल्यान गाडी घेतलेल्या, स्वताची गाडी घेतलेल्या जो आमचो कचरो आसा पळय तो आतां आमच्या कुटी पंचायतीन वेट आसा कमीत कमी एक 1000 किलो पर डे जाता, टाय आसा 1300 किलो जाता आनी हेची पयलीं आमकां गाडी मेळटा तुमचे गाडी मेळटा, ती गाडी आमकां टायमार मेळना, तेंची गाडी आमकां अडेजांक मेळटा. जेवण सकाळचें कलेक्शन जाता सांजचें एक 2:30 त्या दरम्यान ती गोरवां हाडून ते कुत्रे मॅच करता. त्या खातीर आमी डायरेक्टर एप्रुवल धाडलेले कित्याक आमकां बेगींतल्या बेगीन आमकां पंचायत फंडाच्यान गाडी तुमकां एप्रुवल दिवची म्हणून. ते प्रमाणे डायरेक्टर पंचायतीन एप्रुवल दिलें आनी आमी आतां गाडी घेतल्या आनी आमचे माजी मुख्यमंत्री मंत्री बाब रवी नायक आनी सद्याचे आमचे फोंडेचे आमदार ह्या आतां हस्तांतरण जाल्लें आसा. आनी कालीच परी पेपराचेर येयलां कित्याक आमचें हांगा कलेक्शन जायना तशें कांय ना. आतां आमचे 17 ते 20 पर्यंत कमीत कमी एक 10 ते ग्रामसभा जाल्ले आसा. एकूय ग्रामसभा आमचो कचऱ्याचो इश्यू जावना आनी खंयच ना. आनी आमच्या आतां कितें डायरेक्टर पंचायत कशें धाडलें कितें काय खबर ना, पूण आमचे कितें एक शोकत येयल्ली आसा ती सारकी येवना. कारण म्हणल्यार आमचें तशें धांवो जायनाशिल्लें, कचरो आजून कलेक्शन ना. जर कचरो कलेक्शन जायनाशिल्लें जाल्यार आयज कोणाचो खंय भरपूर सपोर्ट करून आयज कचरो दिता आनी तो आमचो वेट एंड ड्राय सेपरेटली कलेक्शन जाता. पण तरी आसतना कितें कमी पडलें खबर ना. आमचें पंचायतीचें नांव तेंच्या लिस्टान येयलें आनी आमकां सगळ्यांक शोकत धाडलें. पूण आमी सरकाराक इतली विनंती करता की ही रिप्लाय आमी दिता आमची कितें आसा ती. तेका लागून आमचो इम्प्रुवमेंट म्हणून ही आतां आमची गाडी घेतलेली आसा. ते गाडयेचेर आमी हेजे वयल्यान दाखोवंक सोदता की आमी कितले पर्यंत फुडें गेल्ले आहा ते. पूण हांव केन्नाच कोण खंयच्या पक्षाचो हें पळयना. कुटी खांडेपार पंचायतीन म्हाका जशी मदत केल्ली आसा वेरेवा गुरमे पंचायतूय म्हाका मदत करता. आनी अशा पद्दतीन जर सगळ्यांनी एकजूट राखून पक्षभेद मागीर पळोवपाचो. जेन्ना निवडणूक येता तेन्ना पक्षाचें राजकारण करपाचें. पूण निवडणूक जाली की आमी सगळे आमी ह्या समाजाचे घटक, तेन्ना ह्या समाजाच्या उन्नती खातीर प्रगती खातीर आमी काम करपाक जाय. शोकत नोटीस येवना. आमकां नोटीस कितें येयल्या, प्रत्येक पंचायतीन जे गोंयांत पंचायती आसा तांच्यांनी MRF शेड आसा आमकां दाखोवपा जाय आशिल्लें. आनी आमी हेका कब्रस्तानाक लागून आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान तेन्ना ते मिनिस्टर आशिल्ले त्याच्या सहकार्यान 17,300 स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर केल्ली. ती सगळी तांच्या सहकार्यान, पूण आमी पंचायतीन एक्वायर केल्ली. त्या टायमार आमी थंय इतली जागा घेतलेली आहा न्ही, म्हणून आमी कितें ठरयलें की आमची जी शेड आसा आमकां कशी करून दाखोवपाक जाय आशिल्लें. आमचे कडेन शेड आसा म्हणून कित्याक कचरो एक्युमुलेट करून दवरपाक. ती शेड दाखोवपाक आमकां लेट जालो आनी ती शेड आमी थंय ते हितून जी आमी कब्रस्ताना जागा घेतलेली आसा थंय एके सायडीन थोडी जागा आमी शेडीक दाखयल्या. ते लेटर दिवपाक आमकां लेट जालो. म्हणून कितें पेपराचेर अशें येवना की आमी पंचायती कचरो उचलना, सारकी क्लीन करिना, तशें कांय ना. ते सांग फक्त सद्या म्युनिसिपालिटीचे शेडी आसा थंय एक्वायर केल्ली तेज्या वेळार पंचायतीचो आनी म्युनिसिपालिटीचो एग्रीमेंट जाल्लो आसा. कितें म्हणून फ्री ऑफ कॉस्ट आमचो पंचायतीचो टोटल कचरो म्युनिसिपालिटी उबारतले असो एग्रीमेंट जाल्लो आसा आनी ही एग्रीमेंटाची कॉपी आमचे कडेन आसा. तरी आसतना आमी ही पंचायतीन ही गाडी घेतल्या कित्याक काही टायमार पंचायतीक लेट जाता गाडी येवपाक. आनी आतां सरपंचान जालें तशें की तो कचरो मातसो डिले जाता उठोवपाक. ताका लागून आमी एमर्जन्सी घेतल्या. कचरो काडपाक हवेली जावं सपा बाकीचे सगळे कडेन हे भागाक पंचायती एरिया खांडेपार ओपार खांडेपार सगळ्या रघुनगर सपनाबार सगळे कडेन कचरो काडपाक लागून तेणी गाडी घेतली. पूण तेजे पयलीं ते कचरो काडटाले आनी कचरो म्युनिसिपालिटी व्हरताले. प्लस आतां तेणी आपली स्वताची गाडी 5,95,000 ही 5,95,000 आतां स्वता पंचायतीन आपल्या पयशांनी फंडाच्यान घेतलेले आसा. लोकांचे निदर्शन जावची, लोकांनी वाड्यार घरापर्यंत ती पावची आनी ती निसर्गान जावची. आनी ती आसा आमी साफ सफाई जी आसा ह्या पंचायती एरियेची ती करपा लागून तेणी घेतलेली आसा. म्हाजो सगळ्यान व्हडलो एक आयज कचऱ्याच्या गाडयेचें उक्तावण जावलें आमच्या MLAच्या हस्ते. म्हाका खूब अभिमानास्पद की म्हाका दिसता पयली गाडी अख्ख्या गोंयांत पंचायतीक पयली गाडी अशें दिसता म्हाका पंचायतीन घेतल्या कचऱ्या खातीर. कचऱ्याचो इशू कुर्टी खांडेपार पंचायतीन इतलो केन्नाच नाशिल्लो, कारण कुर्टी खांडेपार पंचायत सदांच सजग आशिल्ली कचरो उबारपाक. इवन पयलीं डोर टू डोर, आतां डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट जालां. पयलीं एका जाग्यार डंप करून म्युनिसिपालिटीची गाडी व्हरताली. ह्या पंचायतीन कचरो डायरेक्ट आतां उबारपाचें स्टार्ट केलां, डोर टू डोर कलेक्शन केलां. लोकांक 700 रुपया पर म्हयनो पडटालो, तो वर्साक 400 रुपया चार्जीस केल्ले आसा पंचायतीन. म्हणजे इतल्या लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर इनिशिएटीव घेतलेलो आसा.